ते दिसा म्हाका थंय मी काजी केले पयलीं केल्ल्यो काजी त्या काजीने मी जावन थंय मातशें बेंडले आनी ताका मातशें उजो घातलो तेन्ना हे गेले गोठ दोगजाण गोठ आनी एकलो कोण वाटले आनी ते म्हाका तेंच्यांनी धरून हाडले कोण ना येले केन्ना कितें तूं काल येयला सांगता तूं हे करता ते आनी हाडून पण ह्यान फावटी तुका फुडें शिटकावणी दिता तुमच्या ऑफिसराक एकलो थंय आनी ती गेट थंय पळय आनी ती गेट सुद्दां तूं स्वताहून काडटलो आनी वायल्ड लायफ बी म्हणटा पळय न्हू ते केन्ना अजून मेरेन डिक्लेअर जावन तुमी सरी मारून आमी दिवचे ना तुका ती गोष्ट सोडून घाल जोपर्यंत आमची सीमा जागना आमी उगी रावचे जोपर्यंत आमची सीमा जागना वयता हाडटा धरून जाबे तूं तर छाणा म्हण सांगता हे करता आयज आमी एक निश्चय करता हेच्या फुडें नॉन कॉपरेशन मुवमेंट म्हणून अलायन करता आनी हेच्या फुडें कितें जाय जाल्यार तेंचे ते जबाबदार आसतले आनी जे आमचे ज्यो जमनी आहात आमी घेतल्याच्यावर रावचे ना आमी जर थंय कितें करतले जाल्यार हे म्हणटा एनओसी हे ते ते खोपीक एनओसी आसा ना ते कशें बांदले तेंच्यांनी आतां तेंच्यांनी आमचे थंय कडवळी म्हणटा थंयसर स्लॅपाचें घर बांदलें रेंव खंयसरली काडली न्हंयची काडली आमकां काडूंक दिना कित्याक काडूंक दिना आमकां कांयच ना हक्क आमच्या काजींनी बेंडपाक दिना कोयतो काढून घेता खंयचे आनी काय करता अशें करतले तशें करतले हे करतले अशें आमकां उलोवन दाखयता आनी आमकां भेटसा येता फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणटा बेकायदेशीर गजाली करतात म्हूण एक्शन घेतात गांव असो मोर्चा घेवन येवंक लागलो जाल्यार खंय काम करप कठीण हे आमचे म्हाका विश्वास आसा विशय असले केन्ना पळयना असं गांव एकटेन जावन ताका सपोर्ट करपी तो तुमकां दाखयना म्हणटा तें कसो उदक घातलो अशें जर कशें जर करतले जाल्यार आमी काम करपाक मातशें जातलें फुडें कांय शकना तितकें आमकडेन ना पोस्टार असो प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.